नेरूल साळगांव वेऱ्यां उदकाच्यो दीस रात कटकटी. वॉटर सप्लाय खात्याच्या एईजेईक आनी पंचांक घेवन आमदार मंत्री जयेश साळगांवकारान परवरे त्याच्या चेंबरांत बसकाय घेतिल्ली. त्या वेळार जयेशान PWDची पायपलायन फोडपाची शिटकावणी दिल्ली. दुसरी एक लायन आमकां येता पळय ती लायन तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ली आसा आनी आमचे कडल्यान उदक फ्रॉम पिलेन टू कांदोलीम उदक सप्लाय जाता. फ्रॉम कांदोलीम टू नेरूल जी लायन आसा पळय ती लायन तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ब्लॉक केल्ली आसा. हांगासर अक्षरशः दादागिरी चलिल्ली आसा. तांकां सांगलां जर दादागिरी करपाक दादागिरी भाशा आमकां करूंक येता. नेक्स्ट टायम जर आमकां उदक जर येयलें ना जाल्यार आमी थंय सगळे वयतले लोक वयतले आनी ते उदकाची लायन आसा पळय ती उदकाची लायन थंय फोडटले आनी आमी वॉटर सप्लाय जर आमकां मेळना तर आमी नेबरींग जे हेका वयता पळय फ्रॉम आवर सायड उदक वयता पळय हें उदक आमी थंय वचपाक दिवचे ना. एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यान दिल्ली धमकी कायद्यान कितली गंभीर त्याचेर आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन माहिती दिली. The action of the minister is unacceptable and his behavior is unwarranted in the facts of the case. If the ministers set such example, then I am afraid the officers shall act in a manner that is completely arbitrary. They shall do dadagiri. And in fact, in this case, he is planning to do dadagiri, which is absolutely not correct. Secondly, in this case, he has not attempted to carry out any such threat. All that we can say is this is some sort of a criminal intimidation which at the IPC would fetch 2 years. I would say this is a matter that should be ignored simply because a warning must be given by the Chief Minister that to behave properly and the matter should be laid to rest at this level and he should be given a firm warning. मंत्री आणि गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान आपल्या आमदाराक सांबाळून घेतला. मंत्री नवो आसा. लोकां खातीर मातसो एग्रेसिव्ह उलयल्यार चूक जायना म्हूण त्याचो स्टँड. मंत्री जातकर आपल्या मतदारसंघा कडेन कनेक्शन आसप हें गरजेचें. जयेश साळगांवकारान जें कितें म्हणलां तें इट मिन्स दॅट इज इन कॉन्स्टंट टच विथ हिज वोटर्स एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग फॉर समथींग विच इज अ बेजीक एम्युनिटी. सरकार इतले कोट्यांनी रुपया मोडटा सगळ्यांक उदक पावपाक. तातूंत जर कितें पक्षपात जाता वो तातूंत फेवरेटिजम जाता आनी ताजे मतदारसंघाचेर जर इनजस्टीस जाता जाल्यार म्हाका दिसता ताणें दवरूंकूच जाय ताच्या मतदारसंघा खातीर. तशें पळयलें जाल्यार इंजिनियर खूब मातिल्ले आहा. आमच्याय मतदारसंघान हेंच जाल्लें आहा. नवे प्रोजेक्ट जे येता तांकां उदक येता आनी ओल्ड लोक जे स्थानीक लोक आहा तांचें उदक बंद जाता. हें जाल्लें आहा. म्हज्याय मतदारसंघान हांवें पळयल्लें आहा. तो मातसो नवो आमदार फर्स्ट टायम आमदार म्हणजे ताणें ताजें रिएक्शन मातशें खर आशिल्लें पूण हें रिएक्शन ते आपल्या खातीर करना तो लोकां खातीर करता. सो म्हाका दिसता तातूंत चूक कांय ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.